काँग्रेसीन आपलो नॉर्थाचोय कॅन्डिडेट कित्याक डिक्लेअर करूंक ना। हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की जेन्ना ग्राउंडाचो हेंच्या कडेन सर्वे येता तेन्ना ते सगळे सर्वेन क्लियरली तांकां रिपोर्ट येता की काँग्रेसी सायडीन लोक आतां ना, तो नॉर्थ जावं तो सावथ जावं, काँग्रेसीन केल्ले विश्वासघात हे लोकांनी तकलेन दवरलेले आसा। लोक रागार आसात। ह्या फावट लोक एंटी बीजेपी एंटी काँग्रेस वोटींग जावपाचें हे दोनाय पार्टींक कळ्ळें आनी तेका लागून हे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तांकां सद्या भंय दिसता। आमी आयज इतलेंच सांगपाक सोदता। आयज प्रेस कॉन्फरन्स मेन आसा ती एक गजाल सांगपाक ती म्हटल्यार आतां भायर इंडियेन आमी जेन्ना पळयता इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आतां मेन दोन ग्रूप आसता, NDA आसता आनी पयली आसली ती UPA। आतां UPAचे जाल्यार इंडिया अलायन्स। तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज ऑफिशियली डिक्लेअर करता की आमची दोनूय सिटां जेन्ना आमी जिखतले, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जेन्ना आमी जिखतले तेन्ना दोनूय सिटां आमी नॉन NDA अलायन्स जे आसा म्हटल्यार नॉन BJP अलायन्स जे आसा ते मागीर इंडिया अलायन्स आसूं, सद्या नांव आसा तेजी इंडिया अलायन्स, नाजाल्यार मागीर आफ्टर पोस्ट इलेक्शन तेजें दुसरें कितें नांव आसूं, त्या अलायन्साक आमी दोनूय आमची सिटां दितले। आमी तेंच्या वांगडा रावतले, ते मागीर गव्हर्मेंटान आसतले नाजाल्यार ते ऑपोजिशनान आसतले। खंयसरूय आसल्यार आरजीची दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाची जिखलेली सिटां आमी नॉन NDA म्हटल्यार नॉन इंडिया अलायन्स हेका आमी दितले आनी तांकां आमी सपोर्ट करतले। आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे काय ना, कित्याक दोनूय कडेन इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट ना। आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे, आमकां इलेक्शनाक त्रास करपाचे, BJPक सपोर्ट करपाचे काय कितें, हें सगळें इंडिया अलायन्सान विचार करपाक जाय। कित्याक एज इट इज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 50% डोर टू डोर कंप्लीट जाल्लेले आसा। लोकांचो इमोशन, लोकांचो मोग आमच्या वाटेन वाडत आसा, लोकांचो प्रतिसाद आमकां बरो मेळत आसा। दिसाना काँग्रेसीक ते पॉसिबल आसा विदाउट हेल्प ऑफ अदर रिजनल पार्टीज, अदर इंडिया अलायन्स तेंचे पार्टनर्स आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स। पळय कितें आहा, आतां काँग्रेस ते म्हणटा पूण काँग्रेस जर आमी आयज आम आदमी पार्टीक पंजाबाक पळयत जाल्यार पंजाबान आतां 8 सीट आयज डिक्लेअर केल्ले आसा। गेल्या फावटीचो जर रिपोर्ट पळयत आनी इलेक्शनाचो रिजल्ट पळयत जाल्यार आम आदमी पार्टीक पंजाबाक फक्त 1 सीट जिखून येयला। 7% वोट शेअर आसा। काँग्रेसीक 8 सिटां येयल्या, ऑलमोस्ट 40% वोट शेअर आसा। तरी पूण आम आदमी पार्टी 8 सिटां करता आनी ते थंय अलायन्स करिना। 13 सिटां ते घालपाचे आसा। जर आम आदमी पार्टी हांगा अलायन्स आसा ते जर काँग्रेसी वांगडा थंय करपाक शकता जाल्यार वाय नॉट RG इन गोवा। ते जर थंय तांकां ओगी रावपाक शकता जाल्यार वाय नॉट इन गोवा। सिंपल क्वेश्चन। 7%चेर आमी तर 10%चेर आहा। पळय कितें आहा, सरकार करपाची लायकी ना म्हटल्यार फिगर हाडपाची, ते नंबर्स हाडपाची लायकी ना। जेन्ना खंयचोय सरकार करतलो जावं तो NDA नाजाल्यार UPA पयलीं आसलो, हे हितून रिजनल पार्ट्यांचो तेंको आसता आनी हे तेंको दवरूनच तो सरकार जाता। आतां जेन्ना इंडिया सरकार जर जालो जाल्यार तो इंडिया सरकार काँग्रेसचो सरकार नासतलो, ते अलायन्साचो सरकार आसतलो। सो हितून फक्त काँग्रेसूच राज्य चलयतली, देश चलयतलो हेतुल्ली गजाल ना। प्रत्येक पार्टीक आपलो शेअर आसतलो, प्रत्येक पार्टी कडेन आपले मिनिस्ट्रीज आसतले, प्रत्येक पार्टीक भितर से आसतलो। आम आदमी पार्टी काँग्रेस आमकां BJPची बी टीम म्हणटा, नाल्यार आनी कोण तरी येतात आझाद मैदानाचेर ते आमकां बी टीम म्हणटात। सो हें कितें आहा, बी टीम ही गेम चलत रावतली। खंयचीच पार्टी जेन्ना नवीन आसता तेन्ना ती ग्रो जाता। जावं ती काँग्रेस जेन्ना 1967 जेन्ना कंटेस्ट केल्ली तेन्ना 10% वोट शेअर गोंयान घेतलेलो, तेन्ना UJ आनी MGP आसली। BJP जेन्ना 1989 गोंयान येयल्ली तेन्ना 1%चेर आसली आनी ते ग्रो जाल्ले। आनी जर आमी बी टीमाच्याच जर गेमीन रावले जाल्यार म्हाका दिसना आमी आमची लढाय फुडें व्हरतले। म्हणून आमी ह्या बी टीमाच्या भानगडीन पडना, आमी आमचें काम करीत आसा। आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस जे आयज आमकां टोंड मारता की आमी बी टीम, स्पेशली आम आदमी पार्टी, तांकां सांगपाक सोदता दिल्ली जेन्ना आम आदमी पार्टी नवीन आसली तेन्ना ऑलरेडी 2 एस्टॅब्लिश पॉलिटिकल पार्टी काँग्रेस आनी BJP थंय आसली। तरी आसतना 0% वोट शेअर आसतना, न्यू पार्टी आसतना तेंच्यांनी इलेक्शन कंटेस्ट केलें। हेचो मिनींग न्हू की ते थंय बी टीम करपाक गेल्ले। सो तेंच्यांनी डिसायड करपाक जाय ते फोडपाक गेल्ले काय कित्याक गेल्ले। पूण हीच पार्टी जेन्ना राजस्थानान वयता, हीच पार्टी जेन्ना मध्य प्रदेशाक वयता,
छत्तीसगडाक वयता 2019चे इलेक्शन कंटेस्ट करता बिलो 1% वोट शेअर घेता तीच पार्टी परती जेन्ना इंडिया अलायन्साचे तेंचे सगळे 6-7 महिने जाता गजाल आनी ह्या डिसेंबरांत इतली चिरीमिरी पार्टी आरजी आतां उरोंक ना तेंच्यान लक्षांत काय सेंटराच्यान जे इंडिया अलायन्साची कमिटी केल्या ती कमिटीचे टॉक्स आमच्या कडेन जावपाक जाय कित्याक गोंयचो खंयचोच मेंबर इंडिया अलायन्साचो कमिटी मेंबर ना कित्याक हांगा कॅन्डिडेट गोंयान ठरना हांगा कॅन्डिडेट हाय कमांड ठरयता जाल्यार जेन्ना सगळे हाय कमांड ठरयता जाल्यार आमी टॉक्स हेंच्या कडेन कित्याक करपाचे आमचे टॉक्स हाय कमांडाच कडेन जावपाक जाय न्हू जशें आयज तुमी डिक्लेअर केले इंडिया अलायन्साक सपोर्ट तशें तुमी डिसेंबर मेरेन टायम दिलो तांकां की तुमकां येवन उलोवपाचें तुमचे कडेन तेन्ना तुमीच कित्याक अप्रोच जावना तेंचे कडेन पळय कितें आहा आमी अप्रोच जावपाक जेन्ना इंडिया अलायन्साचो जो ग्रूप आसलो आमचो तेंच्या कोणा कडेन आमचो कॉन्टॅक्ट नासलो पयलीं म्हटल्यार तेंचे आतां सुद्दां जर पळयत जाल्यार तेंची इंडिया अलायन्साची वेबसायट ना तेंचो कॉन्टॅक्ट नंबर ना तेंचो ईमेल आयडी सो आमी तांकां कशें अप्रोच जावपाक शकताले आनी ते आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन पयलीं सांगताले की आर्जीन आमकां येवचे सगळे ऑपोजिशन आहा ते युनायट जावचे सिटीचेर इलेक्शन जिखपाचें कापास्तद आमी दवरता आतां सपोर्ट करपाचो काय ना नाजाल्यार आमकां त्रास करून बीजेपीक जिखोवपाची काय ना नेट फोर्स लावन सामकें आर्जीची मतां कमी करपाची काय ना ते डिसायड करतले ते काँग्रेसीक आनी आपाक डिसायड करून हय आमचे भुरगे थंयसर 2 ते 3 दीस कंटिन्युअस आनी एकटो भुरगो आमचो ऑलमोस्ट डेली ते ट्री कटिंगाच्या प्रोटेस्टाक थंय हजर आसा आमचो नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमचो गौरेश मांद्रेकर आनी आमचो एक्स शिवोलेचो कॅन्डिडेट अलॉंग वीथ शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रेसिडेंट ह्या त्या प्रोटेस्टाक हजर आसले तुमी चॅक करपाक शकता आमच्या GP न्यूजाचेर तेचे लायव्ह व्हिडियोजूय आसा अजून मेरेन आसा आनी आमी सदांच लोकां कडेन आसा आनी आतां सद्या आझाद मैदानाचेर जे चल्ला पळय हे सेम तेच गजाली हय 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 पळय कितें आहा आतां तो एलिगेशन तें जालें डिबेटूय मागता तो म्हाज्या कडेन हांव इतलेंच तुमच्या कडेन सगळ्या प्रेस भावां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी रामांक सांगचें की तूं एक प्रेस कॉन्फरन्स घे बरें प्रॉपर हॉलान प्रेस कॉन्फरन्स घे LED लाय बरो तेजेर खंयच्या हॉटेलान कितें जालां तेजी व्हिडियो फुटेज तेचे वॉयस रिकॉर्डींग नाल तेचे आनीक कितें बुकाचेर बरयल्लें एंट्री केल्लें कितें आसा वॉटेवर कितेंय जावं तें कितें आहा तें डिस्प्ले कर लोकां फुड्यान मांड आनी हांव सगळ्या प्रेसाक मागता तेका 219 मतां एसेंब्लीक पडो तेका चिरीमिरी तो जावं पूण तुमी चला कितें आहा आमचो पंच मेंबर पुरका 280 मतां घेवन जिखलेलो आहा आनी एसेंब्ली एका 238 पळय कितें आहा एवरी सिंगल टायम कोण तरी बी टीम म्हणटा तुमी आमकां क्वेश्चन करता आमी तेजो रिप्लाय दिता एवरी सिंगल टायम सेम आन्सर एवरी सिंगल टायम आमच्या तोंडांतल्यान तेंच येता जाल्यार तो क्वेश्चन विचारून कितें आहा तेजो फायदोच ना न्हू एक मिनट हांव ते हेजेर तुका करता ब्रीफ करता आतां पयर म्हाका प्रेसान एकदां विचारलें हांव जेन्ना एसेंब्लीन आसलो तेन्ना पब्लीक अंडरटेकींग मिटींग आसली तेजे नंतर होच क्वेश्चन म्हाकाय येयल्लो की अशें एलिगेशन जाल्लें आसा म्हणून हांवें तेन्ना त्याच उतराक सांगलें की तेणें आजून पर्यंत कांयच प्रूफ करूं ना जावं आजून पर्यंत तेणें कांयच दाखोवंक ना एवरी